बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण जनान दिवस आजच्यासून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता. ग्रेसी फ्लेवी डिसोजा, थँक्स गिविंग फॉर द गिफ्ट ऑफ लायफ. ट्रिजा मालिनी साल्डाना, बर्थडे ऑफ प्रकाश कुटिनो एलियार पदाऊ, बर्थडे ऑफ अँडी. तशेंच जनान दिवस आचरचितल्या समेस्तांक आमी शुभाशय पाठयता. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसात. तुमकांय आमी अभिनंदन आनी आशिर्वादा मागता. मेल्विन आनी नेरिसा मिनेजेस ऑर्लेम, रेनिटा आनी स्टीवन सिक्वेरा नाक्रे. देवाक अर्घ आनी होग लाभ दितात. तांच्या जिवितांत दैवी कोलरित्र मंदिराद्वारे हांगासर केल्याद्वारे जायतीं आशिर्वादांत आनी तांच्या जिवितांत अनुभव केल्यात. नेटल और नाताल लोपेस, आयरीन क्वाड्रस, टीना जिविटा क्वाड्रस किन्नीगोळी, जैडन डिकुना फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ, हेलेन डिसोजा उच्चेला, ॲलिस कुटिन्ना पक्षिगिरे, जॉयल मिनेजेस पांगळा, नवीन रेनिटा डिसोजा शक्तिनगर, ज्योति लसरादो अडियार पदाऊ, नितेश रेबेल्लो अडियार पदाऊ, जीवन लसरादो अडियार पडाव, रॉबिन फ्रांसिस डिसोजा सांत आंतोनीच्या मानाक, जाकोब आनी क्लोटिल्डा अल्मेडा आनी कुटाम आवर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर नित्यादा सेवणीच्या मानाक मुल्कितावन, मेल्विन हेलेन कॅस्टेलिनो फॉर हिलिंग अँड गुड हेल्थ, पिडा गुण जाल्ल्या पासत आनी बरी भलायकी लाभलेल्या पासत वालेन्सियात, जोविटा डिसोजा, जोविन डिसोजा पेर्मुदे, पहिल्या कुमसराचो दिसाचे वार्षिक दीस उगडास करून रांजीत फेर्नांडीस असो देवाक अर्घ आनी होग लाभ दिता. वसंत आनी मारिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारल्या पासत कॅन्सर आसलें पँक्रियसांत आनी तशेंच लिव्हरांत सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत दोंबराखंडीची दूख उणें जाल्ल्या पासत सोलोंक जायनातलें पॅरालिसीस जावन आर मारून आतां बरें सोलोंक साध्य जावचे पासत आनी तशेंच घराचें काम वेळार अखेर जावन घराचें उक्तावण करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत काजाराच्या कार्यावेळा पावस येनासतना काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत कराराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी तशेंच रोसाचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होग लाभ दितात. जागे विकून गेल्ल्या पासत बरें मोल मेळ्ळेल्या पासत नवें फ्लॅट घेवंक आशिल्लें तें फ्लॅट घेवंक साध्य जाल्ल्या पासत एक फ्लॅट 12 वर्सां जावन विकून वचनातलें तें विकून गेल्ल्या पासत जाग्याचे समस्या इत्यार्थान भाव भयणी मदें जागो वेळार वांटे जावन तांकां तांच्या वांट्याचो जागो मेळिल्ल्या पासत आनी थंयसर घर बांदूंक सगळी तयारी करूंक देव फाव करता देखून आनी आड वटेन गेल्लें आतां परतून पवारताक फाटीं येवन आतां खुमसार जावन विसाक आनी मागण्याक वेता देखून पुती वायट सवयाक वळख जाल्लो विशेश आमाली जाल्लो आतां ताणें सोरो सोडून बरो जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होग लाभ दितात. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणे मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होग लाभ दितात. तर आमी म्हणया अर्घ आनी होग लाभ तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होग लाभ तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया मागोंक उलो दिला बरी भलायकी लाभचे पासत ग्रेसी फर्नांडीस बरविली, जॅनेट विवियन सल्डाना अंधेरी मुंबई एक बरें घर तांकां मेळच्या पासत, कार्नेल डिसोजा तांचो जागो प्रॉपर्टी वेळार विकून वेच्या पासत एंजलोर तावन, एडवर्ड डी अल्मेडा फॉर माय सन्स क्लियरन्स ऑफ डॉक्युमेंट्स टू गेट वर्क विजा इन तायवान, नॅन्सी डिसोजा फ्रॉम नेदरलँड, रोनाल्ड पिंटो मँगलोरू, अँटनी अरान्ना फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम बेलमन. तशेंच IELTS एग्जामान पास जावचे पासत OET एग्जामान पास जावचे पासत तेंच जर्मनींत परमनंट काम मेळचे पासत बरी सैरीक मेळचे पासत भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे पासत आनी तशेंच जाग्याचे डॉक्युमेंट्स सगळे दस्तावेज तयार जावन तो जागो विकून वेचे पासत एक नवें घर काणयो साध्य जावचे पासत घोवा बैला मध्ये आसलो तो मनासता पयसो सोंत आनी माया मोगान जियोवचे पासत भुरग्याची पिडा ती गुण जावचे पासत आनी राती न्हिदले लागीं उडोवन पडचें भुरग्यान भियोवचें कालकोनचें रडचें आसा त्या भुरग्यान बरें जावचें पासत मागो उलो दिला. सगळीं त्या सवा देवा मुखार दवरया आनी आमी मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त आमच्या मालगड्यां पासत मोगाच्या मनशांच्या सलवासां पासत मागया. देवादीन जोविटा डिमेल्लो मुणकूर, सायमन आनी ज्योती पिंटो शिरवा, ब्रिजित रेगो, जेरोम रेगो, ॲग्नेस मिरांडा,
Jerome Miranda, Eugene Rego, Patrick Rego, Benedict Lasrado, Bulgatin Atmas Udaskata, Silvia Di Costa Kuwait, Kutman Maran Paulians Udaskata, Mabel was Mangalore, Devadin Teresa Di Souza Mumbai, Teresa Di Souza and Salvador Di Souza Palarca, Minas Omarna Udas, Lily Di Cona Bondel, Remedia Di Silva, Henry Pascal Di Souza, Vincent Morris Crasta, Simon Pinto and Jyoti Pinto Shirva, Kutman Maran Paulia Malgadan Sudaskata, Wilfred and Priscilla Dimela Woodpi, Devadin Magdalene and Apolline Rego, Kiren, Kutman Maran Paulia Samestan Sudaskata, Helen Di Souza Uchila, Devadin Angel and Celestine Di Souza, Standing Sequera first death anniversary Nakre, Robert Crasta 10th death anniversary Modern Couple, Mary Di Souza Permanuru, Pulgatin Teatma Sudaskata, Dennis Coelho Palimar, Alvarez Gela Kutman Maran Paulian Sudaskata, Lily Alvarez Muka, Devadin Xavier Cardoza Sastan, Magdalene Di Souza 15th death anniversary, and Devadin Dulcin Peter Gomes. Sasna Savishev Ditanka, Yesumia, Nirandar Prakas and Jerfangodi, Samadhanenti Vishev Gyondi, Amen. Maran Paula Salila Sames, Bordan Jatme, Devacha Kaputin, Samadhanenti Vishev Gyondi, Amen. Tuja nawa nami sangata melya, संतोष भरित काजांतुका हर्षिता, तुझे मरण जीवन परिणामी समारंभता, सर्गी जेवणात तुझ्या आम्ही भाग्यता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मगच्या भावांनो आनी भयणींनो, एक कुटुंब जावन आमी हांगासर ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या देवाची स्तुती करूंक, ताका अर्गां दिवंक आनी ताचें आराधन करूंक. आज आमी स्वामी जेजू सर्गार सोडून गेल्लें फेस्त आचारसिता. स्वामी जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत 40 दीस ताच्या शिसां सेवेन रावलो आनी विविंगड वेळार, विविंगड स्थळार, विविंगड जाणांक तो दिश्टीक पडलो आनी ताच्या मरणा पुनर्जीवनपणा विशयांत तांकां सांगलें. ताचे शिश्य सांगाता मेळ्ळ्या वेळार तो तांकां दिश्टी पडलो आनी तांकां ताणें धैर्य दिलें. आज जेजू आयच्या वांजेलांत ताच्या शिसांक सांगता, तुमी जेरुजलेम सडन वचनाकात, हांगाच रावा, कित्याक हांव बेगीनच म्हज्या बापा लागीं सर्गार सोडून वेतलो आनी सर्गार थावन तुमकां एक मजतदार पवित्र आत्मो धाडटलो. तो तुमकां धैर्य आनी भोल दितलो आनी ताचे धैर्या वरवीं तुमी जेरुजलेम सोडन सगळ्या संवसाराक वसा आनी म्हजे साक्षी जाया म्हणून. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेजू आमचे थंय आमचे थावन हेंच अपेक्षिता. आमी आमच्या वैयक्तीक जिवनांत सोम्याच्या प्रेरणांत भरोवन, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत भरोवन आमी ताचे साक्षी जायजे म्हणून. थोडो वेळ आमी मौन रावया, आमकांच आमी तयार करया ह्या सोम्या जेजूच्या स्वर्गारोहणाच्या फेस्त समारंभाक आमची पदकां उडास करया आनी देवा लागचें भोगसाणें मागया. सांगता आमी म्हणया, हांव पदकी चड पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोवोड अपराध.
ह्या पासोन घेवन सदांच वार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्पावर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोरपोदिदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमची पथकां भोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळ सौम्या काकुळ क्रिस्ता काकुळ क्रिस्ता काकुळ सौम्या काकुळ सौम्या काकुळ महिमा 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 देवा कुंचर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस पौरा देवा सर्गीच्या राया सोपोद बेकार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेणिये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकुळ कर तू बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या महिमेवंत बापा तुझो पूत जेजू आयच्या दिसा सर्गार सोडून गेलो त्याच्या सर्ग प्रवेशांत आमचे मनशा सै बस ताणें उबारून व्हेलें ताची महिमा आमचे महिमेचो बरवसो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे ह्या वर्त्या गुठा पासत संतत बरीच काळजान आमी तुका दिन वाचतांव आनी ह्या संतोशांत आनी बरवशांत आमकां सदां जियेशी कर म्हण आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णात. आमेन. धर्मदूताचे कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या ग्रंथाच्या पयल्या भागांत हे थियोफिला जेजून आपलें काम सुरू केलें तवळतावन ताका सर्गार उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ताणें केल्ल्या आनी पवित्रत्म्या मारिफात आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक ताणें शिकयल्ल्या सर संगती विशांत हांवें बरयलां. आपल्या मरणा उपरांतल्या काळार आपूण परत्यान जिवान जाला म्हण सभा रुजवतांनी ताणें तांकां दाखोवन दिलें. 40 दीस पर्यंत तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशांत
तांचे लागीं उलयलो. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावचे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवान उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. अशें धर्मदूत सांगाता मेळिल्ल्या वेळार जेजू लागीं विचारूंक लागले, सोम्या, हेच काळार वे तूं इस्रायलाचें राज पुनार स्थापीत करतलोय? पूण ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, बापान आपल्या स्वंत अधिकारान निश्चित केल्ली वेळ घडी समजून घेवचें काम तुमचें न्हय. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. ताणें इतलें सांगून जातच ते पळोवन आसतनाच ताका वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखा वयलो ताका एक कुपान लिपयलो. अशें सडत वेताना आनी ते आनीकी मळबाकस्त दीस लावन आसतना धवे वस्तर न्हेसलेले 2 जण एकाच साणें तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गलिलियाच्या मनशानो, तुमी अशें मळबाक दीस लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक सोडून वेतना पळयला तसोच परत्यान येतलो. देवाचें उतर. देवाचे वळणकार. संतोषाच्या उद्गारा मोदे देव सरकार सोडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडात वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडात वेता. सुमेस परजनो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां सोंग जाय, कित्याक आपले प्रितुमेचो अधिक वर्तो राजा तो. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडात वेता. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडात वेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाकणा, आमच्या राया घरसिया, ताका वाकणा. संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सरकार सोडता, तुतुरेच्या नादान सर्वेस परसडात वेता. आख्खे प्रितुमेचो राजा तो, सगळे तुमचे निपुणायेन ताची गीत गाया. जनांगांचेर सर्वाधिकार ताणे घेतला, आपल्या पवी सिंहासनार ताणे
बसका घेतल्या संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता तुतुरीच्या नादात सर्व चढत वेता संतोषाच्या उद्गारामध्ये देव सर्गात चढता तुतुरीच्या नादात सर्व चढत वेता. सांपावलून एफेस घरांक बरयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जाणवयान भरता. तो आनी आपले दर्शन दया करता. तो पवित्र आत्मो तुमकां दिव म्हणून आमी मागता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां उगडल्यात आसता देवान तुमकां कसल्या बरवशान आपयल्यान म्हणून तुमी समजचे. आपले परचेक म्हूण तयार केल्ल्या केद्या वर्त्या ग्रेस्कायेच्या दायजान तुमकां वांटेली केल्यान म्हणून तुमकां कळजे. आपणाचेर बावट दवरतल्या थंय तो दाखयता ती पदवी कितली श्रेश्ठ म्हणून तुमी जाणा जायजे हेंच म्हजें मागणें. हेच पदवे वरवीं आपल्या पुताक ताणें मेल्ल्यान तो जिवान तुटयलो आनी सर्गा राजान आपल्या उजवाक सिंहासनार बसयलो. सोमेस प्रधान आनी अधिकाऱ्यां पदव्या आनी प्रभुत्वां वयर क्रिस्त पयले राज चलयता. ह्या संवसाराचे वा फुडल्या संवसाराचे खंयचेय पदवे प्रास्त ताची पदवी व्हरती. सर वस्तून ताच्या पांयां तळा घाल्ल्या देवाक ताका पवित्र सभेच्या मस्तक नेमला. ती पवित्र सभा ताची कूड. सगळ्योच वस्तू सर तरांनी संपूर्ण करतल्या वरवीं ती कूड संपूर्ण जाल्या. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. वसा आणि समेस्त परजा शिकया म्हणटा सोमी आणि संवसाराचे अंत पर्या हांव तुमचे सांगता आसतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसो. Luca परमने Gesù Cristo ce शुभवर्ते सो अंत्य महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें पयलेंच बरोवन आसा, क्रिस्तान कश्ट सोसूंक आसा आनी तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो ताणें उठोवंक आसा. ताच्या नांवान चिनी बदलापाचो आनी पातक्यांच्या बॉक्सनाचो संदेश जेरुसलेमांतावन सुरू कर सर परजांक प्रगट करूंक जाय. तुमीच ह्या संगतींक साक्ष. म्हज्या बापान बसायिल्लें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो, पूण सर्गींत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावाचे. उपरांत जेजू तांकां शहरा भायर बेथानिया पर्यंत आपोवन व्हरून गेलो. थंय आपले हात उबारून ताणें तांकां आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो. ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक फाटीं गेले. थंय हरी एक दीस देवळाक वचोन ते देवाची स्तुती करीत आसले. देवाचे उतर हे वगळी तुका क्रिस्ता. पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचें न्हू.
आज आमी समिया जेजून सर्गार सोडून गेल्ले दाबाचीक परब आमी आचरसून आसा. ह्या महान परबेचे शुभाशय आनी तशेंच आशिर्वादां तुमकां समेस्तांक हांव मागतां. जेजू सर्गार सोडून गेल्लें फेस्त आमच्या सर फेस्तां पैकी एक श्रेश्ठ आनी वर्तें फेस्त जावन आसा. कित्याक म्हणल्यार आमी नियाळ करया. आमकां मोगाचें न्हू जैत जोडी जाय म्हणून आसता, यशस्वी जोडी जाय म्हण आसता, आमच्या जिवितांत उंच फावडाक पावा जाय म्हण आसता. एक आवय आनी तिजी धूव केदाळे म्हाका फोन करतली, फादर ह्या वर्सा म्हज्या धुवेक SSLCंत 10व्या परिक्षेंत टॉपर जायची ताणें क्लासींत आनी एका चेडून टॉपर जाता पूण ह्या वर्सा ताणें टॉपर जायची. ताचे खातीर हांवें मागताना म्हळें तुज्या धुवेक कितले मार्क्स मेळटात? ताणें म्हळें 90%. पण हांवें म्हळें 90% न्ही, तुज्या धुवेक ह्या वर्सा खंडी जावन 96-97% मार्क्स मेळटले. पळया खंडी जावन देवाक अर्गां दिवया म्हळें. आनी उपरांत रिजल्ट येता आसतना आवय फोन कर म्हणटा, फादर आमी मागिल्ल्या बरी जावना. हांवें म्हळें कितें जालें? म्हजी तूं टॉपर जावना. पूण हांवें म्हळें कितले मार्क्स मेळ्ळे? 97% मार्क्स मेळ्ळे. जाल्यार त्या आनी एका चेडवाक इल्ले मार्क्स चड मेळ्ळे. देखून आमकां समाधान ना. आनी हांवें आयकलें लगभग एक हप्तो ती उपरांत सारकी जेवनात आवय आनी धूव. म्हणजे मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्यान टॉपर जायचें म्हणून आशा, मोगाच्यान आमकां जिखोवंक आशा आसा. पूण आमी आमच्या भावार्थांत मोगाचें न्हू आमकां वर्तें जैत मेळा जाय म्हूण देवूच आशेता. देखून समी जेजू कुर्सार मरता आसतना ताणें एक वर्तें जैत जोडलें. देखून ताणें जैत जोडच्या इल्ल्या घडये पयलेंच म्हळें तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. म्हणजे संपतलें, संपूर्ण जालें, परिपूर्ण जालें, हांवें जैत जोडलें. समिया जेजून मोगाचें वर्तें जैत थंयसर जोडलें. कसलें जैत ताणें जोडलें? ताणें सर्गार थावन देंवन येवन देवा बापाची संपूर्ण वळख आमकां करून दिली. भावार्थ्यांक मोगाचें न्हू हो संवसार शाश्वत न्ही, सर्ग शाश्वत आनी सासणीक जिवीत तें सासणाक बाळचें. त्या सासणाच्या जिवितांत आमी जैत व्हरचें, यशस्वी जावचें, आमी टॉपर जावचें. म्हळ्यार देवाची खरी वळख आमकां जावची. देव म्हळ्यार आमचो बाप. जेजून ती वळख सकाळां दिली. आमी ती वळख जोड घेतल्या वेळार आमी टॉपर जाता. हर एका रेतेर वेळार मोगाचें हांगासर आमी देवाची चड आनी चड वळख जे कितें समिया जेजून दिली तीच आमी बरी करून समजून घेवची. दुसरें आमच्या पातकांचे बोगसाणें आमी जोड घेवचें. समिया जेजून कुर्सार आमच्या पातकाचें बोगसाणें संपूर्ण तरान दिलें. पातकांची शिक्षा संपूर्ण तरान ती कुर्सार ताणें भोगली. देखून तो म्हणालो तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय तेतेलेस्ताय. हांवें जैत जोडलें आमच्या संवसारी जिवितांत. मोगाचें न्हू सासणाच्या जिविता खातीर आमी जोडचें जैत जावन आसा. आमच्या पातकांचें बोगसाणें कुर्सायल्या जेजू थंय आमी जोड घेवचें. जेजून कुर्सार सगळां बक्षिलें. बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात म्हूण ते नेणान आमी आमच्या जिवितांत सगळां बक्षिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत तेतेलेस्ताय आमी नीज जैत नीज यशस्वी सासणाच्या जिविताची आमी जोड घेता. समिया जेजून देंवसाराचेर सैतानाचेर संपूर्ण तरान जैत जोडलें. हर एका वनवण्याचेर, हर एका वडण्याचेर, हर एका ताळण्याचेर आमी आमच्या जिवितांत जैत जोडी जाय. तर आमकां सुडका मेळा जाय देंवसारांत सैतानांत हर एका वायट सवयांचेर. जेजू पुनर्जीवन जावन तो सरकार सोडलो म्हळ्यार देवा बापा थावन ते वर्तें इनाम भोवमान वैभव जोडूंक तो सरकार सोडून गेलो. आनी सरकार सोडटा आसतना बापाच्या उजव्याक तो बसलो. वर्तें जैत म्हळ्यार जेजू थंय आमी पवित्र आत्म्याक जोड घेवचें. आनी पवित्र आत्म्यान भरोन पवित्र आत्म्याचे धेण्यानी भरोन सदांच पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव आमच्या जिवितांत करन सेवेच्या मनोभावांत आमी जियोवचें. आमी आमच्याच खातीर जियेनासतना कुटुंबांत आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर, समुदायांत आमच्या समुदाया खातीर, पवित्र सभेंत सगळ्या पवित्र सभे खातीर, देवाच्या राज्या खातीर आनी सगळ्या समाजींत सगळ्यांच्या बऱ्यापणा खातीर जियोवन मोगाचें न्हू सासणाचें जिवीत आनी आमी आपणावचें. हाका मोगाचें न्हू आमकां ती दैवीक दिश्ट गरज आसा. जेजू 40 दीस पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसांक तो परतून परतून तो दिश्टीक पडलो. कित्याक तो दिश्टीक पडलो?
त्या शिसांक संपूर्ण तरान तांणी पातयेणी दवरचे खातीर भावार्थान पातयेवचे खातीर जेजू नीज जिवन जाला. तो तांकां कुडींत दिश्टी पडलो, पुनर्जीवन कुडती, पूण तेच्या कुडींत तो दिश्टी पडलो. तांच्या सांगाता ताणें केलें, तांच्या सांगाता तो तो पियेलो, तांच्या सांगाता तो रावलो. 40 दिसां उपरांत कित्याक पवित्र पुस्तकांत मगाचें नांव 40 त्या अंक्याक एक विशेश अर्थ आसा. 40 दीस तुवें जर तर तुवें पळयलां, तूं खरेपणी तूं एक साक्ष जावन आसाय. देखून सुरविल्या क्रिस्तांवांक आनी विशेश जावन आपोस्तलांक जेजू सांगत आसल्यांक साक्षी म्हणून आपयतले. आज मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आमी पुनर्जीवन जेजूक आमी साक्ष दिजय. आमच्या जिवितांत आमी जेजूक आमच्या आत्म्याच्या दोळ्यांनी आमी पळयजय. देखून 40 दिसां उपरांत स्वामी जेजू तांच्या दोळ्यां मुखार सर्गार सोडून गेलो. कित्याक जेजू सर्गार सोडून गेलो? जेजून आमच्या सांगाता सदांच ह्या संवसारांत आशयत आसले न्ही गी. 3 कारणां खातीर मोगाचें नांव स्वामी जेजू सर्गार सोडून गेलो म्हणून आमी ध्यान करता. पयलें जावन आसा आमकां एक मजतदार, पॅराक्लीट, आमकां आमचे खातीर विनवणी करचो पवित्र आत्मो आमकां दिवच्या खातीर स्वामी जेजू सर्गार सोडून गेलो. दुसरें, स्वामी जेजू सर्गार सोडून गेलो सर्गार आमकां एक बरो जागो तयार करच्या. तिसरें, स्वामी जेजू सर्गार सोडून गेलो ह्या संवसारांत आसच्या त्या अस्तित्वांत द प्रेझन्स ऑफ दिस वर्ल्ड टू द डिवायन प्रेझन्स, दैवीक अस्तित्वाक तो उतरोन गेलो. ह्यो संगती आमी नियाळ करया. पयलें, आमकां मजतदार, आमकां कुमोगदार, आमकां बुजवणदार पवित्र आत्मो दिवच्या खातीर जेजू सर्गार सोडून गेलो. देखून जो आमच्या वांजेलांत 16व्या वस्तुरांत 7व्या वळीर गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 16 वर्स 7 स्वामी जेजू आपणान सर्गार सोडून वेची कित्याक गरजगी म्हणून मोगाच्यान आमकां विवरशिता. पूण सतत हांव तुमकां सांगता, पूण सतत हांव तुमकां आज सांगता, हांव गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. हांव सर्गार गेल्यार तुमकां बऱ्याक पडटलें. कित्याक बऱ्याक पडटलें? कित्याक हांव गेल्ल्या करीत मजतदार तुमकां येवचो ना. हांव सर्गार गेल्ल्या शिवाय तुमकां मजतदार येवचो ना. हांव वचन जाल्यार ताका हांव तुमचे सर्सीन धाडटलो. पळय मोगाचें स्वामी जेजू सर्गार गेल्यार तो आमकां तो पाठयतलो. देखून जेजू सर्गार गेल्ले ते फेस्त आचर्शीत आसतना ताचे सांगता पवित्र आत्मा मोगाचें आमचे तो देवोन येवचो आमी अनुभव करीसय. देखून लुकाच्या वांजेलांत 20 आनी 4 वसुरांत आज आमी वाचलेल्या त्या वांजेलांत स्वामी जेजून 11 उतरां अशें सांगलीं 40 आनी 9 वोल्ट. लूक चॅप्टर 24 वर्स 49. म्हज्या बापान बसयलें तें देणें हांव तुमचेर पाठयतलो. बापान बसयलेलें तें देणें, तो मजतदार, दॅट पॅराक्लीट, दॅट हेल्पर, तो तुमचो कुमोगदार, तुमच्या सांगाता सदांच रावचो, तो हांव तुमचेर पाठयतलो. पूण सर्गींत हांव येवच्या सक्तीन तुमी बळवून जायसर, सर्गींत हांव येवंक आसच्या त्या सक्तीन तुमी बळवून जावंक जायसर. मोगाचें तुमी एक बडी सांगल्यार हें बरें तुमच्या काळजा वयतलें. देखून सांगा वय सर्गींत हांव येवच्या त्या सक्तीन तुमी बळवून जायसर, तुमी बळवून जायसर तुमी शारांत रावा जाय. तुमी शारांत खंयच्या शारांत? मंगळुरा या गे, या बॉम्बे या बँगलोर, खंयच्या शारांत? जोरान सांगा. आनी जोरान सांगा. जेरुसलेम शहरांत सांगा. जेरुसलेम शहर. आनी केवळ जेरुसलेम शहरांत असल्यार पावना. थोडे जेरुसलेमाच्या शहराच्या बारांती असतात, थोडे दर्या दडीर असतात आनी थोडे हॉटलांत असतात. खंयसर आसा जंय जेरुसलेमांत? वयल्या माळयेर सांगा. खंय आसा जंय? मोरी माय आपोस्तल आनी 120 जाण भावार्थी वयल्या माळयेर आसले. वयल्या माळयेर सर्गींत हांव येवंक आसा त्या सक्तेन भरासर. देखून येवच्या शनवारा 24 वरांचे 24 hours प्रेयर आमी आतांच मागोवन सुरू करीत. पवित्र आत्म्यान आमी अभिषिक्त जायचय, पवित्र आत्म्यान आमी बराचय. देखून जेजू मोगाचें सर्गार सोडून गेलो आनी तो आमकां पाठयता, निरंतरी पाठोवन आसा. बापाच्या उजव्या तो कुशीक बसला, बापा लागीं विनंती करन आसा. आमच्या पातकांचे बगसाणे तो आमकां दिवन आसा. आमकां देवा लागीं तो एकवटूंक, बापा लागीं राजी करूंक आनी सासणाक त्या बापाच्या हाजरपणान जी अशें करूंक तो व्हडा अत्रेगान व्हडा 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 एका मोगान भरला. पूण मोगाचें न्हू
आमी आमकांच समर्पण दिता की पवित्र आत्म्याक स्वागत करता आमी पवित्र आत्म्यान भरलेले व्यक्ती जावन जिवंत क्रिस्ताक साक्ष दिवचे तसले आमच्या संवसारार आमी जाय दुसरें कारण जावन आसा सुमी जेजू सरकार सोडून गेलो आमकां एक जागो तयार करच्याक जुवांच्या वांजेलांत 14व्या वर्सांत दुसऱ्या वळीर आमी वचता म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात जॉन चॅप्टर 14 वर्स 2 म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात सांगा बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात ह्या दिसांनी मोगाच्या न्हू घराच्या उक्तावणाक हांव गेल्या म्हाका अजाप जावचें पयलीं आमच्या घरांत एकच कूड आसतलें आनी उपरांत चौकी मागीर एक किचन आनी एक मदलें कूड तें कितें करचें मागण्याचें कूड आतां ह्या दिसांनी सकला 3 कुडां वयर 3 कुडां आनी उपरांत एक पोरण्या घरांत आसलीं 3 कुडां मागीर जाल्यार गोठो आल्यार गोठ्यान 3 कुडां पूण रावचें मात्र कोणें आबान आनी व्हडली मायन चलोंक जायना थोड्यांचें पेंकट मोडलां थोड्यांक उठल्यार बसोंक जायना बसल्यार उठोंक जायना न्हिदल्यार उठोंक जायना चलोंक जायना भुरगीं खंय खंय आसात व्हडलें घर पूण मोगाच्यान हे घर सोडून वचोंक आसा हो जागो सोडून वचोंक आसा आनी थंयसर शाश्वत रावोंक आसा अಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ हे क्षणिक तें शाश्वत that is permanent this is temporary आनी थंयसर शाश्वत इटर्नल घर जागो वैभव तयार करून जेजू गेला मुखार जे कितें आमच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक ना आमच्या कानांनी येदोळ पर्यंत आयकोंक ना आमच्या काळजांत रिगोवंक ना आमकां संवसारी संगती मात्र समजतात मोगाच्यान सर्गींची शक्ती संपूर्ण तरान आमकां समजना पूण देवान तसले वर्त संगती म्हज्या खातीर तुज्या खातीर तयार केल्यात वास्तव आमी कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र दुसरा वसर 9वी वळ हे सत मोगाच्यान आमकां उगडावपें जायचें कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र दुसरा वसर 9वी वळ पवित्र पुस्तकांत अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखूंक ना दोळ्यांनी आमी देखूंक ना येदोळ पर्यंत कानांनी आयकोंक ना कानांनी येदोळ पर्यंत आयकोंक ना मनशाच्या काळजांत रिगोंक ना मनशाच्या काळजांत येदोळ रिगोंक ना तें कितें सकट देवान तयार करून दवरला म्हूण आपणाचो मोग करतल्यांक मोगाच्यान आमी आमच्या भुरग्यांचो मोग करता वय गी तर आमी कितें करता व्हडलो जागो मलाकान घेवन दवरता थंय हांगासर थोडे फावटी भावाक भयण्याक ह्या खूट म्हाज्या दुसऱ्या मेळना जाल्यार म्हज्या भुरग्यां मेळाचें खंय म्हज्या भुरग्यां मेळाचें थंय हे फ्लॅट काडून दवरता हांगा हे फ्लॅट काडून दवरता थंय इल्ले पयशे दवरता हांगा इल्ले पयशे दवरता लिपोनी दवरता भांगारी घालून दवरता कोणा खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर पूण म्हाका न्हू थोडे फावटी आमच्या भुरग्यांक येनाका पयल्यान सांगता म्हज्या बापायची एक कूड नाका म्हाका वय पयल्यानच म्हणटात हांयच नाका म्हाका पूण म्हाका सर्गींचो देव बाप पड्या चमया जेजू थंय केदे वर्ते संगती सरकार ताणें तयार करून दवरल्या ते आमी जोडीचे जाल्यार म्हाका आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा मातनी जेजू मोगाच्यान सरकार सोडून गेलो कित्याक तिसरी संगत जावन आसा मोगाच्यान तो आमच्या सांगता एका नव्या अस्तित्वांत जियोंक आशेता जुवांव सवांजेल 14वा वसर थंयसर 18वी आनी 19वी वळ जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 and 19 हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना वय मोगाच्यान जेजू आमकां सोडवेच्या खातीर सरकार वचोना आमकां अनाथा बरी तो सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो मोगाच्यान स्वामी जेजू परतून आमचे थंय येतलो कसो येतलो पवित्र आत्म्या थंय तो आमचे थंय येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवंक आनी थोड्या वेळा उपरांत मोगाच्यान संवसार म्हाका पळोवंक दिस वर्ल्ड इज नॉट एबल टू सी द रिजन लॉर्ड अँड हिज प्रेझन्स बिकॉज दे आर नॉट फिल्ड विथ द होली स्पिरिट पवित्र आत्म्यान अभिषिक्त जाल्यार मात्र मोगाच्यान त्या दैवीक अस्तित्वांत मोगाच्यान आमी पळोवंक शकता देखून म्हणदरशी पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात जर तर तुमी पवित्र आत्म्यान भरल्यात तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जियेता देखून तुमी जियेतले हांव जियेता देखून मोगाच्यान तुमी जियेतल्यात नरजिवन जेजूचें मोगाच्यान दर्शन आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी पळोवंक शकना देखून सांग पावल म्हणटा आयच्या दुसऱ्या वाचपांत एफेसकारां बरयल्या पत्रांत सर्वेस्पोर देवच सोम्या जेजू थंय तुमकां आत्म्याची दिश्ट फावो करून दी ऐका तुमी एफेसकारां बरयलें पत्र पयला वसर 17व्या वळीर तावन एफेसियन्स चॅप्टर 1 वर्स 17 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव महिमेचो बाप आपणाची तुमकां सारकी वळख मेळचे खातीर जणवयेन भरता तो आनी आपलें दर्शन दाय करता तो पवित्र आत्मो तुमकां दिवं म्हूण आमी मागता म्हणदरशी तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे आतां
उगडूच्याक आसता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे ताणे उगडल्यात आसता. तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे. खंयचे दोळे उक्ते करचे मोगाचे न्हू? अंतस्करणाचे. आमच्या आत्म्याचे दोळे, आमच्या जीवाचे दोळे, आमच्या काळजाचे दोळे, आमच्या मोतीचे दोळे उगडले वेळार मोगाचे न्हू जेजूचो अनुभव आमकां जाता. जेजू सर्गार सोडून गेलो हाचे थंय मोगाचे न्हू आमकां जायतो म्हत्वाच्यो संगती आसात. कितें तें? जेजू सर्गार सोडून वता आसतना मोगाचे न्हू थंयसर आसा आपोस्तल दिंबेर पडल्यात, सरपडटात आनी ताचें आराधन करतात आनी उपरांत ते संतोशान आपल्या घरा पाठी येतात. वाचता आमी थंयसर लुकाच्या वांजेलान 20:4 50 आणि 1 आणि 50 आणि 2 वळीर. लूक चॅप्टर 24 वर्सेस 51 and 52. आशीर्वाद दिवन आसतनाचो तो तांचे तावन मेकळो जालो. मोगाचे न्हू जेजू आशीर्वाद दिवन आसतनाच तो तांचे तावन कितें जालो? मेकळो जालो. मोगाचे न्हू तो सरकार सोडलो म्हळ्यार सीडी सोडलेल्या बरी सोडोना. थोडे फावटी आमी चिंचे आसा या लिफ्टार भितर गेल्यार पयल्या माळये दुसऱ्या माळयेक आमी सोडता न्ही तशें जेजू भौतीक तरान सोडोना. जेजू दैवीक अस्तित्वाक मोगाचे न्हू प्रवेश जालो. वारें आसा मोगाचे न्हू. वारें दिसता की तुमकां? वारें दिसना. कित्याक ताका लांबाय रुंदाय गुंडाय कांय ना. ऑक्सिजन आमच्या मदें आसलें आमकां दोळ्यांक दिसना. उजवाडी तशें मोगाचे न्हू आमकां उजवाडा वरवीं उजवाड आसा म्हण कळटा. उजवाड खंय आसा म्हण दिसना. दिसता की? कित्याक उजवाड खंय तो उजवाड पडल्या तक्षण 3 लाख किलोमीटर पयस येता. 3 लाख किलोमीटर तो उजवाड सगळ्यांनी आसा. त्याच रितीन दैवीक अस्तित्व देव सगळ्यांनी आसा. जेजू सोडून गेलो म्हळ्यार सरकार खंय भुंयच्या भायर वचना. तो दैवीक अस्तित्वांत आसा. आमच्या मदें तो आसा. देखून सांत पावलान जेजू सरकार सोडून गेल्या उपरांत जेजूक पळयलो. सांत स्तेफानान ताका पळयलो. मदर तेरेसा म्हणटा म्हाका देवाचो अनुभव जाता. जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेस म्हणटा जेजू बाळका रुपार म्हज्या गोपान खेळटा. आमी वचोन पळयल्या ताच्या हातान कांय दिसना. कोणा दिसता? ल्हान फुला जेजू दिसता. पाद्रे पियोक जेजू दिसलो. सांत आंतोनीच्या गोपान खेळ्ळो. आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जातच मोगाचें नांव आमकां समजता. जेजू सरकार सोडलो. सोडतना आपोस्तल कितें करतात? दिंबेर पडटा, सरपडतात, ताचें आराधन करतात. मंदरशी देवाचें उतर कितें म्हणटा थंयसर? तो तांचे तावन मेकळो जालो आनी ताका सर्गाक उबारून व्हेलो आनी ताका आराधन करतस ते वर्त्या संतोशान जेरुसलेमाक पाटीन गेले. देखून मोगाच्यान वर्त्या संतोशान ना जाल्यार ते दुखान भरते आसले. जेजू तांचे तावन पयस गेलो म्हणून मोगाच्यान ते संतोशान भरले कित्याक जेजू तांच्या सांगात आसा. हरी एका आमिसाच्या बलिदानान मोगाच्यान परतून जेजू आमच्या मदें हजर जाता. त्या उंड्या आनी वायनात तो उंड आनी वायन आपणाचेच मांस आनी रगत करता. आमच्या अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जाताच मोगाचे न्हू. हरी एक पाटी मेसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमी व्हडा एका दैवीक अनुभवांत प्रवेश जाता. संवसारी आकर्शणांत आमी मेकळे जाता. समियाचेर आमी दीस घालता. समिया जेजूचें हाजीरपण आमी अनुभव करतना मोगाचे न्हू कितल्या भक्तीपणान आमी आज जोडटा. कितल्या भक्तीपणान आमी दिंबेर पडटा. कितल्या भक्तीपणान आमी सर पडटा. कितल्या भक्तीपणान मोगाचे न्हू कांतारां गायता आमी मागणें करता. समियाचो अनुभव आमी जोडटा आनी आमी समियाचो अनुभव जोडटा आसतना मोगाचे न्हू आमचे थंय तो संतोश उमाळोन येता. संवसारांत आसतले मोगाचे न्हू जायते कश्ट, जायते अनवरां, जायते समाशे, जायते बिडाशिडा आसतलेच ह्या संवसारांत. पूण मोगाचे न्हू जेजू आमकां संतोश भरीत आनी आनंद भरीत करता. तसलो पवित्र आत्मो दिवंक मोगाचे न्हू जेजू व्हडा अत्रेगान आसा. वयतो त्या सर्गा सोडून येतना ताच्या आपोस्तलान ताच्या पाटलादारान तांकां सांगलें तुमी सर्गीन तावन येता त्या सक्तेन भरता पर्यंत तुमी शहरांतच आसचय. म्हणजे त्या वयल्या माळयेरच आसचय, मागण्यांतच आसचय. तर मोगाच्यान आसता परवा पेंतेकोस्ताच्या दिसा पर्यंत विशेश तरान एका मागण्याच्या अनुभवान आमी रावंक प्रयत्न आमी करया. अंतस्करणाचे दोळे आमी उक्ते करया. समिया लागीं आमी माग उबे रावया. एकाच देवाक सत्मंता सोरपदेदार बापतो सर्गानी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सोर वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता. देवाचो एकलोच पुतो सोर काळात आदी बापा थावन जल्माला. देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपसाल्लो खरो देव. तो देवा थावन जल्माला ताका रचूंक ना. बापाच्या सैम भासो ताचे वचनी सोर वस्तू केल्यात. आम्हा मनशां पासोन आनी आमचे सडवणे पासोन सर्गार थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार बरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासोन पोंस पिलाता काल ताका कुरसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनी केलो.
आणि पवित्र पुस्तकाप्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आणि बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची मेल्ल्यांची मनसुरी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवट एक शेवट आसचो ना. आणि पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वर आणि जीवदाता तो बापा आणि पुतांत निपसाला. बापा आणि पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आणि महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता. पतकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान असा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगचनो सर्ग प्रवेश जाल्लो सोमी आमची मागणी देवा थंयन उसरता. तो आमचे संगी सदांच आसा आनी आमकां सांबाळटा. असल्या बावर्थान आमची मागणी आमी आतां देवा थंय उसरया. बापा, आख्या पवित्र सभेच्या मुखेलांनी मोगाण आनी बक्षणाच्या स्वितान जियोवन तांच्या दिन दिल्ल्या बावार्थाची साक्ष दिवन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी बक्षाण्याचो आनी जिणी बदलपाचो संदेश दिसपडत्या जिवितांत जियेव तुज्या पुताक साक्ष जावंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. थोडे वेळ मौन रावन आमी आमच्या खासगी इराद्यां खातीर आतां मागया. मुगाल सर्गींच्या बापा, तुजो पूत सर्गार प्रवेश जालो आनी आमचो बरवसो जिवंत दवरलो. आमच्या वावरांत आनी आमच्या मिसावांत तुजेर दृढ विश्वास दवरून जियोवंक गरजेचे कृपा तूं आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. वेदीसशी बापा येता, अर्पण आमचे करता. स्वीकार तू कर म्हूण पोराता, बेसांव तुजे मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पतेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या अदावाक सबसपौर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुता जेजूचो स्वर्ग प्रवेश संभ्रमून हो वाकणेचो यज्ञ आमी तुका समर्पिता. ह्या यज्ञांत तुका आमची खालती देणी भेटोवन आनी तुज्या महिमेवंत जिवितांत आमकां वांटो दिताय तो घेवन संवसारी आशा आनी वडवीक सांडून आनी सर्गींच्या महिमेवंत जिविताचेर आमचें काळीज आनी मन दवरूंक आमकां फावो कर आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. ती सबसपोरा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पतेदाराने सष्णाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवंत जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदवेन सर्गार चडलो. अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलसता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
Povit, povit, povit alparanzo serves por tu. Sani somsar varla tuja vaibhava. Bun sergi tu kajai, bun sergi tu kajai, bun sergi tu kajai, jai jai jai, bun sergi tu kajai. सर्वेस पराचे नावी येता गाजय उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन खस मरोवन संपेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेत घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण देतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेत घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत, हातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवून खाता आनी हे कासिंतले पियेताव, तितले पोटी तूं वैभवान येसर आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता आनी हो जिवताचो उंडो आनी चडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रिथिवीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेत सांग तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेत संची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे तिसपती भगवान दता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर आमचो घडणार सारनोल जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेड्स, एसुरीचे मार्तीर भाव, ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडणदाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येव, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां गाळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सौर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूल कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूल कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. तयार केलाय सर्गी जेवण तुज्या मांसा रक्ताचें खाण. आत्म्याक आमच्या दैवीक पोशण जोडच्याक आमी जिवीत सरसाण. उगडला आमचें काळजादार मागता आमी तुका येवकार. आत्म्यांत आमच्या सदांच कणबिडार जिवीत आमचे सदां नंदन कर. प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा तुज्या पुता जेजूक सर्गार उबारून आमचे मनशां सैम तुवें तुजे महिमेक पावयलें आनी ह्या संवसारांत आसतनाच आमकां तूं तुज्या दैवीक जिवितांत वांटो दिताय. तर आमच्या काळजाचे अथरेग आनी सगळे आमचे ख्रिस्ती जिवीत दिसान दीस सड आनी सड तुजेशी ओडून व्हर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्तच्या शांतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पापांचो जोडून उजवाड आमचो फांकोन धैर्यान आमी भरून परगट्या क्रिस्ताक शांती पासत वावरून
नीती पासोत झुजून संतो सगळ्यान हाडून जावया साच मोगा जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुरपेन सर्वामी आसो जिये शेखर सदांका जेजू तूं आमचो आदार मोगान तूं आमकां सांबाळ कुरपेन सर्वामी आसो जिये शेखर सदांका